तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निमित्तान तुम्ही थंय डेव्हलपमेंटा फक्त कॉन्क्रिटाच्या डेव्हलपमेंटा खातीर तिसरो जिल्लो काय केलो काय कितें काय तुमकां एक SP वाडोवपाक मेळटा किंवा एक कलेक्टर वाडोवपाक मेळटा म्हणून मुख्यमंत्र्यान एक काणकोणाक एक जाहीर सभा घेवची आमकां सगळ्यांक आपयात आनी विचार करून आमी ताजेर भासाभास करून निर्णय घेवया पण परस्पर तुमी आमकां जर घेतले जाल्यार आमी वगीर रावचे ना त्या डिसिजनाचेर सरकारान परत फेरविचार करचो जे केल्लें आंदोलन काणकोणांतल्यान केल्लें तें आंदोलन केन्नाच अनसक्सेसफूल जालां आमकां ह्या तिसऱ्या जिल्ह्याची गरज ना इतली व्हडली आमची एरिया ना की तिसरो डिस्ट्रिक्ट करपा येतली गव्हर्मेंटान एक्झॅक्ट कितें हे तिसऱ्या जिल्ह्यातील तेंचे आमचे खातीर बेनिफीट कितें आसा कांय डिटेल्स ना डायरेक्ट अनावन्स केलें म्हणटा तशें जायना स्पेशल जावचें बाबूजी आणि लोकांचे मत जाणून घेवचें आणि तुम्ही आपले मत दवरचें आणि ते मत तुम्ही जाता तितले बेगीन सबमीट करचें सरकाराक सो एकंदरीत ह्या जिल्ह्याचे फायदे आमकां कांयच ना 60-70 लोकांकडेन अख्ख्या प्रशासनाक हालोवपाची ताकद आसा अशें हांव धरून चलतां तिसऱ्या जिल्ह्यात आस्पाव केल्ले कडेन काणकोणच्या सामान्य जनतेक ज्या अडचणीक तोंड दिवचें पडटलें ताचो सारासार विचार करून काणकोण म्हालाचो आस्पाव नव्यान स्थापन केल्ल्या कुशावती जिल्ह्यांत करपाक आमचो खर विरोध आसा सरकारान मागणी मान्य केली ना जाल्यार सरकाराक खर आंदोलनाक तोंड दिवचें पडटलें अशी खर शिटकावणी आमी ह्या वेळार